आतांच आमी प्रचाराक म्हापशेचो सुरू करतात, पण ज्या तरेन म्हापशेचे रिपोर्ट्स येवपा लागल्यात आमच्या वेगळ्या वेगळ्या लिडर्सां कडल्यान, पार्टी वर्कर्सां कडल्यान आनीक एक कॉमन मनशा कडल्यान जे आमी फिडबॅक घेतात। आयज सगळ्याक एक सुधीर म्हणून एक जो बोवाळ जाला म्हापसाभर, आनी तेजो लिमिटेशन फक्त म्हापसाकूच उरलेलें ना, तेजें हें सगळ्याक स्प्रेड जाल्लें आसा एंटायर नॉर्थ गोवा। आनीक मनीस जो काणकोण आनीक सांग्यार सुद्दां बसता तो सुद्दां आयज उलोवपाक लागला की म्हापसा काँग्रेसचो सीट एक बरोच शुअर जाल्लो आसा, आनीक काँग्रेसचे आनीक दोनूय जर सीट मांद्रे आनीक शिरोडा जिखले जाल्यार काँग्रेस गोंयांक लोकांचो सरकार स्थापना करतले म्हणून। आयज आमी फॉर्म भरल्या उपरांत जो हावस टू हावस कॅम्पेनींग चालू केल्लें आहा आनी हेतून लोकांचो प्रतिसाद बऱ्या पैकी मेळत आहा। लोक आमच्या बरोबर भोंवपाकूय आफय नासतना येत आसात आनी क्रावडूय वाडत आहा। आयज जे स्वाभिमानी म्हापशेकार तेंचो एक प्रश्न आहा जो म्हापशेचे डेव्हलपमेंट, आनी ह्या डेव्हलपमेंटाक लागून म्हापशेकार म्हाका एक मतान जे आमी दोगूय काँग्रेसचे हांगा उमेदवार आहा लोकसभेचो तसोच विधानसभेचो, दोगांयकूय म्हाका म्हापसान अशें दिसता काँग्रेसचे हाका भरपूर मताधिकार आमकां हांगा लोकसभेच्या उमेदवाराकूय मेजॉरिटी मेळटली, तशेंच म्हाका मेजॉरिटीन म्हापशेकार निवडून हाडटले हेतून दुबाव ना। तुमकां खबर आसतलें की एज अ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमी सद्या ह्या 20 दिसाक आमची बूथ कार्यकर्ते न्हू बूथ कमिटी आमी एक्टीव केल्ली आसा आनी 20 कॉन्स्टिट्युन्सीन एक चॅलेंज घेवन आनी स्पेशली बार्देश तालुक्यान आमी एक चॅलेंज घेवन बार्देश तालुक्यान हांवें सांगलां की प्रत्येक 7 जे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आहा तितून आमी तुका भरघोस मतांनी निवडून दितले आनी मतां सगळ्यांक चड दितले। तशेंच म्हापशान आमी सांगलां की आनी काल पार्टी कडेन उलयलां की सुधीर कांदोळकराच्या हितून आमची बूथ कमिटी सद्या एक्टीव जाल्या, फूल आमी डोर टू डोर भोंवतात तो, आनी तितून आमी सांगलां की आमचो हितून शंका ना की हे इलेक्शन जाल्या उपरांत आमचो सरकार येतलो। उत्तर गोंयचो जी लोकसभा सीट आसा तो 1 रावंड सायकल यात्रान आमच्या कॅन्डिडेटान पर्सनली सायकल करून आख्खे उत्तर गोंयांत कंप्लीट केला, आनी त्या वेळार आमकां एक कळोन येयलां की तरुण जी भुरगे आसा ते इतले एट्रॅक्ट जाल्यात आनी टुडे तरुण भुरगे यूथ म्हणटा पळय ते इज ओवर 60% वोटींग, आनी हो वोट आमकां खात्री आसा की तेंच्यांनी थकले भाऊक पळोवन। तुमी सगळ्या जोशान रावल्ले आसात कित्याक ह्या फावटीक म्हापसा काँग्रेस हाडपाचो म्हणून। तुमकां खबरूच आसा की फाटले 1999 सालान दोनदा इलेक्शनाक उबो रावल्लो काँग्रेसचे तिकेटी, हांव थोड्या मतांनी गेल्लो कित्याक तेन्ना स्टेट फायट जाल्ली म्हाजी आनी MGP ते अलायन्स आसले सगळे मेळून, आनी थोडे 49.5 म्हाका पडलेले आनी 50.5 पॉयंट तेका पडले, फक्त 1% ताजो डिफरन्स आसलो। आनी आज पर्यंत ह्या फावटी बी हांव क्लेमर आसलो, फाटल्या इलेक्शनाक नासलो क्लेमर जेन्ना एका तिकेट मेळ्ळी तेन्ना, पण सगळ्यांच्या मतान सुधीराक दिवचे अशें ठरले म्हूण सुधीराच्या अभिनंदन करतात आनी आतां अशें श्योर करता की म्हाका जी पडली आज पर्यंत म्हापशान काँग्रेसची मतां म्हाकाच्या चड पडलेल्या, म्हाज्या पेक्षाय चड पडोन तो निवडून येतलो, त्याच्या खातीर काम करतलो अशें हांव तुमकां आश्वासन दिता।